हाउ इज द लॉ एंड सिचुएशन इज हैंडलिंग ऑन द गोवा गवर्नमेंट? कैसे देख रहे हैं सर ये गोवा गवर्नमेंट ये लॉ, क्योंकि एक कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो केस में इन्वॉल्व था, जैसे मैंने कल हाउस में बता दिया था, उसको मैंने ऑलरेडी सस्पेंड करा है। सस्पेंशन ऑर्डर पे आज ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। सर कोलवा बीच में रेप का एक इंसिडेंट आए थे कल, डिस्कशन हुआ था सर, आप अपील किया था कि पेरेंट्स को हुआ था और उन्हीं चारों लोगों को अरेस्ट किया है, तुरंत अरेस्ट कर दिया है और उसमें से एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट था उसको सस्पेंड कर दिया मुझे लगता है। लेकिन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि माइनर बच्चों को बाहर भेजते वक्त उतनी जिम्मेदारी उन लोगों ने भी लेनी चाहिए। बस मेरा यही रेप्स बढ़ रहे हैं सर गोवा में, ऐसे बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ जो कुछ इंसिडेंट गोवा में होता है उसका क्राइम डिटेक्शन रेट मैंने कल बता दिया, विच इज 90.13 विच इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। सो दुसरे पॅरा टीचरिंग डिटेन केला पॅरा टिचरांक हांवें सांगलां त्याची पयलीं तांकां 10 म्हयने सॅलरी मेळटाली, ती तांकां हांवें 12 म्हयने सॅलरी केली, तांकां एन्युअली इन्क्रिमेंट मेळटलो आतां आनी हेज्या पलीकडे कितें ऑलरेडी केलें। आता कशें आसा, उमा देवीच्या जजमेंटाच्या प्रमाणे कोणाक कन्फर्म करूंक मेळना। सरकारान जवळपास ना म्हटलें जाल्यार जवळपास 12 ते 15 हजार एम्प्लॉईज आसा, त्या ती पॅरा टिचरांक हांवें समजून सांगलां वेळच्या वेळार वयल्यान, जाल्यार हांवें तांकां तशें ताचो कॉन्ट्रॅक्ट एन्युअली रिन्यू करपाची गरज ना, तांकां एन्युअल इन्क्रिमेंट मेळटले 10 म्हयन्यांनी, तांकां 12 म्हयने सॅलरी मेळटले। हाज्या तुम्ही लेटर दिले म्हणटा तुमच्या पार्टीन एश्युरन्स काय डिपार्टमेंटाच्यान तांकां जे कितें करपाक शक्य आसा तितकें ऑलरेडी केलां, तांकां कन्वे केलां, तांकां ऑफिशियली लेटर तेजें वयतलें। तांकां चिंता कित्याक बेश्टें म्हाका दिसता अशें 10-12 हजार स्टाफ आसा पॅरा टीचर न्ही, तेजे डबल पार्ट टायम टीचर आसा, सिंगल पार्ट टायम टीचर आसा, कॉन्ट्रॅक्ट टीचर आसा, लेक्चरर टीचर आसा, 15-15 हजाराचेर काम करताले, 10 हजाराचेर काम करतालीं, गेलीं 15 वर्सां 20 वर्सां काम करताले। ह्या सगळ्या टिचरांक हांवें वयल्यान योग्य सॅलरी दिवपा खातीर म्हणजे जवळपास ना म्हटलें जाल्यार टीचर कॅटेगरींतले 400 ते 500 लोक आसतले टीचर कॅटेगरीनूच, हे कॉन्ट्रॅक्ट पॅरा पार्ट टायम फूल टायम सगळे, ह्या सगळ्या जाणांक वयल्यान हांवें एक नॉमनक्लेचर थोड्या जाणांचो दिवपाक लायला, विच इज अ कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टीचर, आनी तेची जांकां 10-12 हजार सॅलरी मेळटा तांकां 25 हजाराचेर हाडला। तांचो वयल्यान सांगला की हे टिचर्स आमकां एटलिस्ट तांकां वेवस्थीत सॅलरी मेळोंक जाय, 25 हजार प्लस आनी एन्युअल इन्क्रिमेंट जो पर्यंत तांकां परमनंट नोकरी मेळना ताका। आनी पयलीं जांकां ज्या पद्दतीन घेवन दवरल्या वेगवेगळ्या पद्दतीन तांकां त्या खातीर डबल पार्ट टायम खंय प्रायोरिटी दिवपाक मेळटा, थंय तांकां प्रायोरिटी दिवपाची, तांचे एक्सपिरियन्स हे ते सगळं कन्सिडर केला। 100% तांकां सांगलां म्हाजे डीसी हे आतां न्हू त्याच्या उपरांत हे पयलीं जालां, म्हाज्या डिपार्टमेंटान जालां आनी डिपार्टमेंटांतल्यान फायनान्सांतल्यान एप्रुवल जाता। पॅरा टिचराची सॅलरी तरी 35 हजार आसा, ताका इन्क्रिमेंट मेळटली, आतां उरलेल्या 2 म्हयन्याची